हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असलना आमगेली. आयज हांवें हो एक पोस्ट चोयला वेर इट इज मेन्शनिंग की सनबर्न हुंय ते सावथ गोवा हाडूंक सोदताय. आनी ते नॉर्थ गोवा चलता ते सावथ गोवा हाडपाक कारण हांव नको. तो पयले सुवातेर लेट मी कम डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दोतोर प्रमोद बाब. कित्याक यू आर द हेड ऑफ द स्टेट म्हणल्यार आतां जावं गव्हर्नर आनी एज अ CM. आय एम नॉट अ पंच, सरपंच, MLA, MP, जिल्हा मेंबर, CM ना PM. इज अ कॉमन वॉइस. आमकां सावथ गोवाक सनबर्न नाका. Simple no to sunburn. And Pramod Bab, no is a complete sentence. No means no. Number 1. आता गोडे चोय तुवें ऑलरेडी थिंगा तूं आनी तुगे सगळे कोटेरी आहाय तेमी ते नॉर्थ गोवा थोडे उलो ते काबार करून उडयला. आनी ऑन डिफरंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर म्हणाका, इनडिसिप्लिन ऑन द रोड म्हणाका चडशी, आनी मागीर लँड ग्रॅबिंग म्हणाका, आनी ब्युरोक्रेट्स गेटिंग इनवॉल्ड इन करप्शन, सगळे थिंगा नॉर्थ गोवा तुवें पयलें काबार करून उडयला. आनी डेव्हलपमेंटा तूं सांगनाका. पयर आमी चोयलां आतां रिसंटली आय लँडीड एट मोपा ऑल्सो. सो आमी चोयलें तें डेव्हलपमेंट कितकोन तें सगळें वॉटर बिलिंग जाता तें. Anyhow, I will not go into that nitty-gritty because some development in Goa may be needed. But the type of development पर तुम केला न्हू तुगे सरकारान सगळे मरे मॅच बॉक्स टेक्नॉलॉजी थर्मोकॉलाचें सगळें गडगड करून देंवता. I heard that more than 10 bridges has already collapsed. Airport बिलिंग पोटाय हुई. सो तेसो डेव्हलपमेंट आमकां एटलिस्ट आतां सावथ गोवाक नाका आजोटा. आतां तूं कितें करता तें सांगत तुका. तुवें ऑलरेडी मरे आमगेलें सावथ गोवा डिस्ट्रॉय केलें. तूं आमकां सगळ्याक गोंयकारांक सावथ गोवा लोकांक तूं इनडायरेक्टली जॉबलेस करून उडयलें. वाया तो एअरपोर्ट स्लोली तुवें टेक ओवर करून थिंगा उडयलो भायर. ताका ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल करून दवरलें तुवें. टॅक्सी बिजनेस गेलें सगळे एन्सिलरी प्रोडक्ट्स काबार. एक मनीस टॅक्सी चलयता खरो पूण तेजे 4 जाण मनशां आसतालीं तेगेली फॅमिली. टॅक्सी बिजनेस डावन, हॉटेल इंडस्ट्री डावन. सो आतां तूं पयलें आमगेलें पोटां तूं काटा आनी आतां ताका लॉलिपॉप दिवपाचो दिता. म्हणजे बिजनेस येतो म्हणटलो आनी थोड्या जाणां बऱ्या पडटो ते सनबर्न असल्यान तूं मुखार काडटलो आनी ताका सांगतलो तुमी ये तुमी सांगाय सनबर्न जाय म्हूण. आनी हेच करून तूं आमकां सावथ गोवाकूय तूं डिवायड करतलो. वीच आय एम व्हेरी क्लियर अबावट इट. तुवें रिलिजियस म्हणाका, कम्युनिटी वायज म्हणाका, हें डिविजन करपाक तुगे जायते प्रयत्न जाले. आनी मागीर तुमकां आनी मायनॉरिटीज आर बिंग मिसगायडीड म्हणटाय तुमी. तूं जावं तानावडे साहेब जावं आनी तुजे बराबर कोटेरी आहा ती तुगेली तो कोण मोविन गुदीन म्हणटाय तो आमकां मिसगायड केलें म्हणटाय तुमी. मायनॉरिटी आमी. सो आमकां मिसगायड कोनाय. तूं मायनॉरिटी सोंपोवपाक उठले. तूं मायनॉरिटीज नाम निशान काबार करपाक उठले इन ऑल द फॉर्म्स. सो तुगेलो तो मास्टर प्लॅन वी हॅव अंडरस्टूड इट वेल. That is why we have shown you the door in South Goa. In spite of you having manpower, booth level karyakartas, money power, machinery, everything was with you. Still, we have shown you the door. And don't take us lightly. कित्याक आमगेलो देशाचो प्रधानमंत्री सदां म्हणटा 5 साल में से 3 साल काम करने का और 2 साल इलेक्शन के ऊपर ध्यान देने का. तो हम 2 वर्ष लेते के लिए. सो यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर 2027. यहाँ साउथ गोवा तुगे उडयला बेसन
असेंब्ली इलेक्शना एक फ्लोर डिसमेंटल कोतले आमकां गेलो ना जाल्यार. डोंट बुलडोज थिंग्स ऑन साऊथ गोवा. वी डोंट वॉन्ट. आणि हे सगळे म्हणजे ओपोजिशन लिडरांकूय सांगता, इन्क्लुडिंग द पीपल इन द रुलिंग, प्लीज डोंट प्ले विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ गोन्स. आता लेट अस सी, एक ग्रुप तूं मुखार काडटो कडेक, asking them to demand for the sunburn to be brought to South Goa for business purpose. And तो आमच्या भितर डिवायड घातलो. आमकां simple sentence no. Sunburn नाका. Just a no. Because you have destroyed enough, I said not. And आमकां South Goa, we want to leave it the way as much it is preserved as a virgin South Goan beaches, at least most of them. ते हितून डिस्ट्रॉय करूं नाका. ना हे सनबर्न तूं म्हणटलो कित्या नाका. आम कितें येयलें जाल्यार नाक म्हणटाय तूं मागीर. आम कित्या नाका तें आम तुका सांगताय. पयले सुवातेर तूं फंडा दितो व्हडल्यो, कळ्ळें तुका, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी सांगता तूं म्हाका, दॅट सावंड पोल्युशन हितू जावपा ना, राती ते इडियम म्युजीक चलपा ना, लोकांक त्रास जावपा नाय म्हणटा तूं. बट this sunburn event is at a major event, mega event. So, it will be uncontrolled by you, that is for sure. Number two, amgeli burgi closer to that area will also get spoiled. Because eso kamani, there is money. And money will reach, amge burgi तीन गोडे दिशाभूल जातले आणि they will be ready to do anything. So, this will also be a breeding ground for drugs, mafias, prostitutions, illegalities. हे सगळे तेच बराबर भितर सोतले. सो तेक लागून आमकां हे नाका. तुका रिजन्स दिली. Now it is for you, Dr. Pramod Bab, and also Tanawade Bab. I think you should also play in such a way that better sense prevails on Dr. Pramod Bab, that he take that sunburn and burn it anywhere outside Goa. Worst to worst. हांव म्हणा तुका नोतावर ते आउटसाइड गोवा हुई व्हरान लास आनी काबार कर. हे सनबर्न हिंगू नाका. हे सनबर्नान तूं आमकां बर्न करून उडयता. यू आर बर्निंग अस. सो it is up to you, Pramod Bab, to take it as a request. You take it as an advice from a common voice. Take it as a warning. कित्याक साऊथ गोवा जेन्ना उठ्ठले न्हू, तेदोळा तुमी मागीर बुडटले. Politically. I am not talking physically. And especially when Salsette will wake up, it will give you a jerk up. So, don't test our patient beyond the melting point, beyond the boiling point, beyond the ignition temperature. Don't try the patience of Goans, especially South Goans, and moreover of people of Salsette. And we will not forgive any of these opposition people and any of the MLAs of the ruling in South Goa to be in hand in gloves with this idea of bringing sunburn to South Goa. Please, ani ek pati vinanti korta, and we will have enough resources. If you don't listen, कित म्हणायचं का, एक हिंदीन कहावत हा, बातों से नहीं मानने वाले भूतों को फिर लातों से मानना पड़ेगा. सो ते भाशेन आम्ही आता वी आर गिविंग इट थ्रू द मीडिया. बट इफ वर्स्ट टू वर्स्ट कम push to the wall, then we will not be behind to come on the streets and paralyze these people who are hell-bent on destroying my Mankulia Goi and my beautiful South Goa. Dev Bhare Karo.